नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। म्हादयच्या उदकाविशीं कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ल्या परवानगेक स्थगिती दियात। गोय सरकाराचो सुप्रीम कोर्टात इंटरलॉक्युटरी अर्ज बेगोबेग निकाला खातीर यत्न। विड्डे साखळेत जावपी म्हादय बचाव आंदोलनाच्या सभेक मुख्यमंत्र्यांनी येवचे म्हणटा विजय सरदेसाय। बीजेपीची बी टीम म्हादय बचाव आंदोलनाची चळवळ चेपता म्हण आरोप। म्हादयच्या इशू वेल्यान आरजी मदी फूट। म्हादयच्या इशू वयल्यान आरजी राजकारण करता म्हण दावो करीत एका गटान आरजी सोडली। विधानसभा वेंचणुकेच्या 6 उमेदवारांचो आस्पाव। म्हादय खातीर रिव्होल्युशनरी गोवन्साची पिसुल्ल्या ग्राउंडार फाल्यां सांजे सभा। शास्त्रज्ञ नंदकुमार कामत करतलो मार्गदर्शन। म्हादय राखपा खातीर आरजीची गोयभर जागृती सयांची मोहीम। चार मायनिंग ब्लॉकांच्या यशस्वी पावणे उपरांत गोय सरकार आता आनीक 5 मायनिंग ब्लॉकांच्या पावणेच्या तयारेक। उत्तर गोंयांतले ब्लॉक निश्चित। मायन्स खाते रोखडेच मागोवंक शकता बीड। तानेल्ले वाट विसरिल्ले आवयक सोदून जाम जाल्ले नार्वेच्या लोकवस्तीत पाविल्ल्या बिबट्याच्या पेट्याक अमृत सिंगान केले रेस्क्यू। दिवचले क्लिनिकात ट्रीटमेंट राना खात्याच्या सुवादीन। सेल्फ हेल्प ग्रुप फकत लाडू चकलीच न्हय तर कम्युनिटी फार्मिंगातूय बरे काम करूंक शकता। नेत्रावळी वेरल्या चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुपान केले स्ट्रॉबेरी फार्मिंगा वरवीं सिद्ध। म्हादयच्या उदकाचेर दावो करपी कर्नाटक सरकारान तयार केल्ल्या डीपीआराक केंद्रीय जल आयोगान दिल्ली परवानगी स्थगीत करची म्हण गोय सरकारान सुप्रीम कोर्टात इंटरलॉक्युटरी अर्ज घाला। हो खूबच संवेदनशील आसून बेगोबेग सुनावणी घेवची म्हण गोय सरकार मागूंक शकता। चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आदींच कारणां दाखयात नोटीस काडून म्हादयच्या पात्रांत चालू आशिल्लें काम बंद दवरपाची ऑर्डर दिल्या। म्हादयच्या पात्रांत कळसा आनी भांडोरी प्रकल्पाचे काम चालीक लावंक सगळे तरेन यत्न करपी कर्नाटक सरकाराक आडोवपा खातीर गोंय सरकाराचे यत्न। केंद्रीय जल आयोगाकडच्यान तांच्या डीपीआराक मेळिल्ले परवानगेक स्थगिती दिवची म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात इंटरलॉक्युटरी अर्ज घातला। विशय संवेदनशील आशिल्ल्यान बेगोबेग सुनावणी घेवची म्हूण गोंय सरकार मागणी करूंक शकता। वन्यजीव संरक्षण कायद्या खाला कलम 29 प्रमाण उदक वळोवपाक मेळना हो मुद्दो गोंय सरकारान उखलून चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाचे नदरेक ही गजाल हाडून दिल्ली। ते उपरांत वॉर्डनान कर्नाटकाक कारणां दाखयात नोटीस काडून काम बंद दवरपाची ऑर्डर दिल्ली। कागदार सध्या तरी म्हादय पात्रांतले प्रकल्पांचे काम बंद आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। विड्डे साखळेत जावपी म्हादय बचाव आंदोलनाच्या सभेक मुख्यमंत्र्यांनी येवचे म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय। पणजे आझाद मैदानार विरोधी फुडाऱ्यांची बसका जाली। मुख्यमंत्र्यान दिल्लीत शिष्टमंडळ व्हरून कितें केले? कर्नाटकाचो डीपीआर रद्द जालो काय म्हण विरोधकांचो प्रश्न। बीजेपीची बी टीम खंय म्हादय बचाव आंदोलनाची चळवळ चेपता। विर्डी साखळे सोमारा जावपी म्हादय बचाव आंदोलनाची सभा ग्रँड करपाचो विरोधकांचो निर्धार। मुख्यमंत्र्यान येवचो म्हूण उलो। आझाद मैदानार विरोधक मिडिया मुखार। म्हणजे जे मिटिंगेक परमिशन दिल्लें ते परमिशन रिवोक केलें। आतां आमचे कडेन परमिशन आसा। फाल्यां कितें जातलें तें आमकां खबर ना, पूण आमी मिटींग करतलेच। ही प्रायवेट जमनीन मिटींग आहा, ती मिटिंगेचें परमिशन मेळपाक खूब त्रास घेवचो पडला। हाजेर सगळे जर संकेत पळयले जाल्यार अशें सिद्ध जाता की बीजेपीक ही मिटींग साखळे जाल्ली नाका। म्हळ्यार गोंयच्या लोकांक उदकाक पातीशेर करून मारपाचें एक जी गेम प्लॅन चल्ला वो डिफीट करपा खातीर आमी म्हणटात की आमी सगळ्यांनी एक जावन लढो हो घेवंक जाय।
प्रमोद सावंत खरे कास्ताचो जर गोंयकार ताजे मतदारसंघात जाता ताणें येवप आनी बसप थंय सकयल ताणें आपले ते सगळे हे ते आतां कितें ते बूथ मोबिलायजेशन तांचें चलता ट्विटराचेर घेवन बूथ येयात खरे जर खरे कास्ताचे गोंयकार जाल्यार तुमी आरजीचे बरे लोक जे आतां उलोवंक लागल्या तांकां दिसपाक लागला खरें सत्य कितें तेय जाय तांकां हांव आय वेलकम देम. म्हादय बचाव आंदोलनाची चळवळ चेप्पाचो बीजेपीच्या बी टीमीचो खंय यत्न चल्ला. एक बी टीमीक घालून अवेरनेस कॅम्पेन आतां जेन्ना सगळें उदक बी डायवर्ट जातकर अवेरनेसाच्यो खबऱ्यो आतां घेवन कोण तरी फुडें सरल्या. हाजेर तुमकां सगळ्यांक कळटलें की सरकाराक गोंयकार उटिल्ले नाका. ह्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की ऑलरेडी डायवर्ट जाल्या. सो ताजो मुवमेंट पयलो 16 तारखेक ओपिनियन पोल दिसाक जाता. सो सगळ्यां कडेन मागता गोंयकारा कडेन की तुमी मोठ्या संख्येन तुमी येवचें. कारण हो आतां वेळ आयलो आसा. दीस इज डू ऑर डाय सिच्युएशन. आज जर आमी न्हिदत जाल्यार अशेंच न्हिदून उरतले आनी नो वन वील टेक एनी कॉग्निजन्स ऑफ एनीबडी. पूण सरकार ह्या मुवमेंटाक भिलो. ज्या वेळार मुवमेंटाच्या लोकांनी उलो मारलो त्या वेळार वेगळ्या वेगळ्या स्तरांतले लोक ते मागीर साहित्यीक स्तर मागीर तुजे कल्चरल स्तरांतले लोक मागीर स्पोर्ट्सांतले लोक संपूर्ण गोंय एक जावपाची तयारी जाली आनी जाली तयारी. म्हादय आवय म्हूण दिसता जाल्यार खंय सगळ्या आमदारांनी सभेक येवचें. आयज हांव आव्हान करता हांव रिक्वेस्ट करता 40 आमदारां सगल्यांनी येवचें आनी जी आमी म्हादय सेव करपाक लागून वो हें डायवर्जन जायना जावपाक वो आमकां उदकाक फ्युचर प्रॉब्लेम जायना जावपाक यो सेव करा. म्हादयच्या इश्यूचेर भाऊच्या राजिनाम्याची मागणी. जर काय हाजेर एक्शन जायना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून. आतां ते दिल्ली वचून आयले आमकां काय तातूंत काय एक्शन दिसूंक ना तेन्ना ताणें आज राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी ताजे कडेन आज अख्खें गोंय राजिनामो मागता आनी ताणें स्वता राजिनामो दिवचो. म्हादय ऑथॉरिटीचो खंय कांयच लाव जावचो ना म्हूण विजय म्हणटा. बरें बेस्ट मेळीत राव आमकां जाय फक्त DPR विड्रॉ करून दिवं. तूं प्रायम मिनिस्टराक मेळ नाजाल्यार तूं खंय कोणाच्या आनी कोणाक मेळ तें आमकां लागना. रिजल्ट जाय. रिजल्ट ना तुजें डबल इंजीन चलना घरा बस. दुसरो कोण आहा ताका धाड तो करतलो काम. म्हादयच्या इशू वयल्यान आरजी मदीं फूट. आरजी म्हादयच्या इशू वयल्यान राजकारण करता एकठांय झुजपाचें सोडून स्वताक जाय तें करता म्हण दावो करीत आरजीच्या एका ग्रुपान आरजी सोडली म्हण जाहीर केलें. आरजीच्या फुडाऱ्यांचें राजकीय कनेक्शन कशें आसा तेंवूय सांगलें. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत उबे राविल्ले आरजीच्या 6 कॅन्डिडेटांचो खंय आरजीक राम राम. म्हादय सारके इशूचेर जेन्ना आमी सगळे गोंयकारांनी एक मूठ अशी एक कडेन करून आमी सगळे गोंयकारांनी कर्नाटका अगेन्स्ट आमचो आवाज दाखोवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमचो आवाज दाखोवपाक जाय जाल्यार हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी राजकारण करता कित्याक आपले जी पॉलिटिकल पोळी भाजपाक म्हणटा तशें हो जो इशू करून दवरलेलो आसा ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन हेजो सगळ्याचो निशेध करपाक लागून आयज आमी हांगा जमलेले आसात. ह्यान फुडें आमी आमचो संबंद हे जे हांगा कॅन्डिडेट आसात आनीकूय कॅन्डिडेट जे आयज पावले ना आनीकूय कॅन्डिडेट आयज येवपाचे आशिल्ले तांचो पर्सनल प्रॉब्लम जालो आनी एक 3-4 कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसात ते कॅन्डिडेट आयज पावले ना कित्याक अचानक ही आमची मिटींग हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची जाली म्हणून ते आयज पावले ना. तेवूय कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसतले आनी जितले कॅन्डिडेट आयज तुमकां हांगा दिश्टी पडटा जितले मेंबर्स आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा ह्या माध्यमांच्यान आमी आख्खी गोंयची जनतेक सांगपाक सोदतात ह्यान फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आमचें कांयच रिलेशन ना. जाल्यार 5 दिसान ताका एकनाथ शिंदेचो जो महाराष्ट्राचो CM आसा तेजो अपॉइंटमेंट मेळटा कसो आनी एकनाथ शिंदेचो जो OSD आसा तो जो OSD आसा तो तेजो 5 वर्सां पयलीं पासून तेज्या कॉन्टॅक्टान आशिल्लो आनी एकनाथ शिंदे फडणवीसाच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्लो आनी फडणवीस गोंयचो प्रभारी आशिल्लो. तुमी म्हणटा BJPचें आनी RGPचें कनेक्शन आहा म्हणून कितें तरी आसूंक शकता. आयज आमी सांगूंक सोदतात जे आमी आरजी सोडली म्हणून पूण हितून आमी तुमकां सांगता आमी फाटल्यान आसतले जे कोण म्हादयक आनी गोंया पासत वावुरता पळय तेंच्या पासत आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले. तो सदांच म्हणटालो की आपले एक्सपर्टीज आसा सो आमकां कळोन डेट कळ्ळें की हेजे एक्सपर्टीज जे बसला ते महाराष्ट्रान बसला त्या दिसा आमी डिसायड केलें की आमी आरजी पार्टी सोडटा आमी कडेक सरता आनी आमी लोकां कडेन मागता म्हादय खातीर सगळे एकठांय येया आनी अशें डिवायड जावं नाका.
म्हादय खातीर आरजीची पिसुल्ले ग्राउंडार फाल्यां सांजे सभा जाता. ह्या सभेक गोंयच्या न्हंयांचो एक्सपर्ट आनी गोंयचो शास्त्रज्ञ नंदकुमार कामत लोकांक मार्गदर्शन करतलो. म्हादय वाचोवपा खातीर लोकांनी मोठ्या संख्येन एकठांय येवचें म्हण आरजीन उलो मारला. गोंयभर सयांची मोहीमय जातली म्हण आरजी फुडारी मनोज उलयलो. पिसुल्ल्या गांवांत मारसोडो ग्राउंडाचेर फाल्यां 5:30 वरांचेर 15 जानेवारी ह्या दिसा फाल्यां ती जातली आनी त्या मिटिंगेक आमी अवेरनस क्रिएट करतले जशें आमी आझाद मैदानाचेर केल्ले. पूण ह्या मिटिंगेन जशें आमी सांगलेलें की एक एक्सपर्टाक आमी हाडटले, एक जो सायंटिस्ट आसतलो, एनवायरमेंटलिस्ट आसतलो, एक्टिविस्ट आसतलो, ताका आमी प्रत्येक मिटिंगेक हाडटले आनी लोकां फुड्यान तेंचे विचार दवरतले. जाल्यार फाल्यांच्या मिटिंगेक आमच्या वांगडा आसतलो आमचो गोंयचो एक सायंटिस्ट, ताचें नांव जावन आसा डॉक्टर नंदकुमार कामत. ताका आमी रिक्वेस्ट केल्ली की ताका हांव पयलींच्यान हांव जेन्ना कॉलेजीन आसता युनिवर्सिटीन आसलो तेन्नाच्यान वळखता, सो ताका आमी रिक्वेस्ट केली की सर तुमी येवन ह्या विशयाचेर तुमी तुमची जी नॉलेज आसा, तुमचे जे एक्सपर्ट ओपिनियन आहा ते तुमी दवरचें म्हणून. आतां डॉक्टर नंदकुमार कामत हेच्या पयलीं ते तुमी जाणा आसतले की गोंयच्या प्रत्येक न्हंयचेर तेंच्यांनी अभ्यास केला आनी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट ऑन ऑल द रिवर्स ऑफ गोवा, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट. तेणी प्रत्येक न्हंयचेर स्टडी केल्ली आसा आनी स्पेशली म्हादय बेजीन. प्रत्येक काना कोपऱ्यान भोंवन म्हादय कितें केलें आमी वाचोवंक शकता, म्हादय कितें आमी करपाक जाय, म्हादयचें उदक कशें यूज करपाक जाय, सगळ्याचेर तिणें अभ्यास केल्लो आसा इन डिटेल, इन सायंटिफीक वे. तो तुमच्या फुड्यान त्या दिसा दवरतलो. सो ताका लागून आमी फाल्यांची मिटींग दवरल्या. सो त्या मिटिंगेक तुम्ही सगळ्यांनी येवचें हो तुमकां उलो मारता. 4 मायनिंग ब्लॉकांच्या यशस्वी पावणे उपरांत गोंय सरकार आतां आनीक 5 मायनिंग ब्लॉकांच्या पावणेचे तयारीक लागला. मायन्स खात्यांतल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांतल्या हरवळे, कुडणे, अडवलपाल, केळी, बार्देस आनी सुर्लाच्या मायनिंग ब्लॉकांची बेगीनच पावणी जावंक शकता. खण खातें रोखडेच 5 मेन ब्लॉक पावण्यार काडपा खातीर बीड आमंत्रीत करपाचें आसा. खात्यान उत्तर गोंयांतले 5 खण ब्लॉक पावण्या खातीर वेंचून काडल्यात. तातूंत हरवळे, कुडणे, अडवलपाल, केळी, बार्देस आनी सुर्लाच्या खण ब्लॉकांचो आस्पाव आसा. ह्या ब्लॉकांचे पावण्या खातीर खण खातें रोखडेच बीड मागोवपाचे आसात. पयल्या पावण्यार सरकारान 4 ब्लॉकांची यशस्वी पावणी केल्ली. हे पावणे दिवचल मुळगांवचो ब्लॉक वेदांतान जिखिल्लो, जाल्यार शिरगांव मयेचो साळगांवकार शिपिंग कंपनीन, मोंते दे शिरगांवचो ब्लॉक राजाराम बांदेकार आनी कालेचो मायनिंग ब्लॉक फोमेंतो इंडस्ट्रीक फावो जाल्लो. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण मुख्यमंत्री आनी खण मंत्री प्रमोद सावंत 4 यशस्वी बिडरांक इंटेंट लेटर दितलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सोडना स्ल्यूस गेटी कडेन थळाव्या 13-14 वर्साच्या एका चलयेची बॉडी मेळिल्ल्यान खवदळ. ही चली फाटले 4 दीस बेपत्ता आशिल्ली. स्ल्यूस गेटी कडेन तळपार तिची बॉडी सापडली. पुलिसांक घातपाताचो दुबाव आसा. त्या नदरेन ओल्ड गोवा पुलिसेचो तपास चालू. सध्या आमी चोडणा देवगिणी ह्या गांवान आसा आनी चोडणा देवगिणी गांवान एक इन्सिडंट घडलो की इन्सिडंट असो आहा की एक सस्पेक्टेड बॉडी गावला मायनर गर्लाची. सध्या पुलीस थंयसर स्पॉटार आहा. पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. लोकल्साच्या म्हायती प्रमाणे आमकां अशें कळून येता की तो सस्पेक्टेड मर्डर म्हणटा ते. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. जमीन बळकावपाच्या केशींतले मोठे माफिया सुट्टले, मात सरकारी अधिकारी भितर पडल्यात तांकां कोणूच विचारिना. ताका लागून जबाबदारेन वागात सुदिनाचो उलो. अंत्रूज पत्रकार संघटनेन आयोजीत केल्ल्या क्रिकेट सर्तीच्या उक्तावणाक तो उलयलो. सरकारी कर्मचाऱ्यान कोणाच्या दबावाक बळी पडचे न्हय. घरच्यांचो विचार करून खंय प्रामाणीकपणान काम करचें. कॉशियसनेस हे प्रत्येकाच्या अंगात असपाक जाय. आपूण हे इल्लिगल गोष्ट करचो ना. आपल्याक हाची गरज ना. आपले कुटुंब आसा, आपले कुटुंब मुखार वचपाक जाय, आपली भुरगीं मुखार वचपाक जाय. आज तांची परिस्थिती पळया, तांकां कोण पळयना. जे कोणा भितर उडयल्या, जे कोण माफिया आसा ते तकली वयर काडून भोंवता. 28-29 प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स लोकांनी आपल्या नांवार करून घेतले. पूण जे खरेच त्रासां पडल्या ते भुरग्यांक कोण पळयना. तांचे कुटुंबां सुद्दां तांचे बरें वचना अशी परिस्थिती आहा. बायल तर रडटा. सो ह्या खातीरूच आज म्हाका एक वेळ मेळ्ळो तुमचे कडेन उलोवपा खातीर. वायट धरचें न्हय. अंतकरणांतल्यान हांव उलयतां.
आम्ही सगळे योग्य निर्धार करूया. असे जे कोण लँड माफिया आसूं, बेजबाबदारपणान जगात वावुरता, समाजात वावुरता, तांकां कुशीन दवरून हांव म्हणटा तांकां कितेंय करात अशें कुशीन दवरून योग्य प्रकारे सरकारी अधिकारी काम कसो करतलो हें पळोवया अशें नमूद करता. तानेल्ले वाट विसरिल्ले आवयक सोदून सोदून जाम जाल्ले लोकवस्तीत पावन भियेल्ले बिबट्याच्या पेट्याक अमृत सिंगान रेस्क्यू केले. दिवचले नारव्या राती ताका धरला. अमृत सिंग सांगता ते प्रमाण तो पेटो 2 म्हयन्याचो आसा. रेस्क्यू केल्या उपरांत दिवचले दोतोर स्नेहा खंबालाच्या क्लिनिकात ताचेर उपचार करून ताका रान्या खात्याच्या सुवादीन केले. बोंडला शिवाय आतां त्या बिबट्याच्या पेट्याक घर ना. 4-5 दीस आवय कडल्यान शेणला आसुये, उपाशी पोटार तान्हेल्ले भियल्ले अशे 1-2 म्हयन्याचे बिबट्याचे पील दिवचले नारव्या सापडले. एका सायडीक चिऱ्याची खण जाल्यार दुसऱ्या वटेन सप्तकोटेश्वराचें देवूळ. जाम जावन थंयच्या झाडां झुडपान बशिल्ले थंयच्या पोस्टमॅनान पळयले. कॉल येताच अमृत सिंग आनी ताची टीम थंय पावली आनी ताका रेस्क्यू केले. ते सारखे गांवांत पावला. ते एक तर उदकाचे देगेक म्हणून ते पाणीक लागून तरी मे बी येयला आसतलो. आतां बोंडला शिफ्ट करता ऑलरेडी तेका आनीक काय आनी दुसरे कडेन सोर्स अशें कांय ना. सगळ्यान पयलीं तेका सामकें ते डिहायड्रेट जाल्ले अशें कांयच तेज्या पोटान कांयच नासलें आनी ते तेका हें सुद्दां करपाक ताकत नासली. ते चोडोन त्या जाग्या वयल्यान फक्त लोकांच्या आवाजाक लागून फक्त चोडोन मागीर वयर जिवीन बसला वचून. तेज्या पयलीं ते सकयलूच आसले. ताका रेस्क्यू करून दिवचले दोतोर स्नेहा खांबलाच्या क्लिनिकान ताचेर उपचार करून ताका राना खात्याच्या स्वाधीन केला. दोतोर सांगता ते प्रमाण पील सामके जाम असले. And she was in very bad condition, emaciated, dehydrated. So when she came here at around 8 o'clock, we gave her DNS, electrolyte, and her body temperature was very low. So we managed to bring her temperature back to normal, and now she is stable. कितले दिवस साधारण ते उपाशी असले अशें? Based on her body condition, she must be like 4-5 days without any food or water. Plus, she was in a lot of stress also because the area where she was found, it was a village area. So, because of people interference and all, I think she must have got a lot of stress also. So, that also made her body condition weak. बिबट्याच्या पिलाक जंगलान परत सोडप शक्य ना. आवय खंय आसा ते खबर ना. सध्या बोंडला शिवाय त्या पिलाक घर ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सेल्फ हेल्प ग्रुप फक्त लाडू आणि चकलीच न्हय तर कम्युनिटी फार्मिंगातूय बरें काम करपाक शकता. नेत्रावळी वेल्ल्याचे चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुपान हे सिद्ध करून दाखयला. हो ग्रुप स्ट्रॉबेरी फार्मिंगा खातीर फामाद जाला. 17-18 बायलो एकठांय येवन हो उद्देग करता. फक्त स्ट्रॉबेरीज न्हय तर हेर भाजी फळांची लागवड करता. सरकाराचो खंय तांकां पुराय तेंको. हे चित्र पळयल्यार महाराष्ट्रा महाबळेश्वरा हिल स्टेशनार पावल्या भशेन दिसता. मात हे गोंय नेत्रावळीच्या वेल्ल्या गांवान अजाप म्हळ्यार हो स्ट्रॉबेरीचो मळो एका सेल्फ हेल्प ग्रुपान तयार केला. चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप. चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी आमी 18 लोक बायलो आसा महिला मंडळाक आनी इतल्यो 18 बायली लागून आमी काम करता हें सगळें मेंटेन करपाचें. आनी हे गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प केल्लो आसा. हें सगळें उदकाची सोय केल्ली आसा. सरी हें प्लांटेशनाचें सगळें गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा. आनी हे हितून चड हेल्प सुभाष वेळी. ते लोक येता ते पळोवन आनी आमगे हांगचे वेजिटेटर वयता ते पळोवन आमी त्या लोकां पळोवन आमी ह्या वर्सा स्ट्रॉबेरी करया म्हणली. आनी कितें रोयताय तूं भितर? स्ट्रॉबेरी रोयता आमी, सगळे भाजी रोयता, फ्लावर रोयला, बटाट रोयल्या, सगळें आसा. ना म्हणपाचें कांय ना. चिटकी आसा, वालपापडी सगळें. स्ट्रॉबेरी खातीर 3 म्हयने ती काम करता. जानेरान खंय तांकां फळ मेळटा. ह्या बायलांक टर्न ओव्हराचो हुस्को ना. ती म्हणटा बरें चल्ला. ह्या कामान तांचो संवसार चल्ला. म्हणून आमी लावन सुद्दां आमगे फळ जायलें. आतां कितें मेळटा आमी आमगे भितर खावपाक न्ही. कितें जाल्यार काम करून पोट भरता आमचें.
कितें तरी मेळटा आमकां उपटोन आनी तेजेर आमी मातशें मातशें सवका सवका करून आमी चलयता आमगेलें. खंयच्या म्हयन्या उत्पन्न चड जाता जानेवारी म्हयन्या आनी कितले म्हयने रोयता तुमी? 3 म्हयने. फक्त स्ट्रॉबेरीज न्ही तर हेर म्हयन्यान ती हेर भाज्यो लायता. मिरसांग्यो, कोबी, फ्लावर. सरकाराचो खंय तांकां बरो तेंको आसा. चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुपान एक उदाहरण दाखयलां. सेल्फ हेल्प ग्रुप फक्त चक्री आनी लाडू न्ही तर कम्युनिटी फार्मिंगान बरेपैकी काम करपाक शकता. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी. बाळी कुंकळेची अपेक्षा चिटारी. ती हळदी कुंकू खातीर खासा इको फ्रेंडली मोगऱ्याची फाती, कपड्याची फाती, कपड्याची हळदी कुंकवाची फुलां आनी हेर हळदी कुंकवाचे ट्रेंडी प्रकार ती तयार करता. तिची फामील खंय तिका ह्या वेवसायात मदत करता. परंपरा तिगून ट्रेंडी जावपाक जाय ही एका बायल मनशेची खासियत. आज आतां हळदी कुंकाचे दीस सुरू जाल्या आनी आमकां आतां पळोवंक मेळटा ती परंपरा आनी बायलांचो ट्रेंडीनस. अशाच आमच्या ह्या ट्रेंडीनसाक मदत करपाक आमच्या बरोबर आसा अपेक्षा चितारी. हाय अपेक्षा. सो अपेक्षा, आतां हळदी कुंकाचे दीस येता. बायलांक जाय म्हणटा ते गजरे, बऱ्यो बऱ्यो साडयो, ताजेर मॅचींग फुलां. सो आज तूं तुजे प्रोडक्ट्स कितें आसा बायलां खातीर? गजरा आसा, हे क्लॉथ पासून करता आनी हे सोलार वुडाचे मोगरा फाती हे खूब सेल जाता. आनी हे हेअर क्लिप आनी हे तशी हळदी कुंकुमाक ते हळदी कुंकुमाची पॅकेट करून ताका डेकोरेशन केल्लें आसता. आनी हे फ्लवर्स आनी हे सेम कलर गजरा आनी हे हळदी कुंकुमा पॅकेट्स डेकोरेशन केल्लें आसता आनी खूब तरेचे आसता. सो त्या अपेक्षा कितली वर्सां जाले तूं हितून आसा? 25 years. 25 years. ओके. मम्मी घरा बी सेम आमी अशें करता आशिल्ले. सो तुमी मूळ कर्नाटकाचे? कर्नाटकाचे. सो तो मम्मीगेरूय तुजें अशेंच हें आशिल्लें प्रोफेशन? ते इयर बाय इयर चेंज जातो आसता फॅशन. आतां ते मोगरा फाती आशिल्लो, मागीर हे आयलो आनी नेक्स्ट इयर आनी चेंज जाता. फॅशन कशी चेंज जाता आमी तशी हे करता. लोक लायक करता हे लोकोत्सव सरसाक बी आमी एग्जिबिशनाक स्टॉल घालता न्ही, थंय खूब सेल जाता आमचो. ती बाजाराक असले गार्लँड केल्ले खूब सेल जालो. चवथी गणेश चतुर्थी आशिल्ली तेन्ना खूब सेल जालो. सो सरकार जे धाकटे धाकटे एग्जिबिशन्स प्रदर्शनां करता ताजो तुमच्या असल्या कलाकारांक खूब फायदो जाता. तशी जावपा जाय म्हण स्टॉल आनी आमकां मेळपा जाय तशें ऑर्गनायज केल्यार आमकां मातशें फायदो जाता. आनी अपेक्षा तूं आतां हे इतलें करता, सो तूं हे एकटें करता की तुका फॅमिलीचो सपोर्ट आसा? ही माय करता आनी म्हाजी जाव आसा ती करता. सगळे मेळून आमी सपोर्ट आसता आमकां. सो इट इज कायंड ऑफ अ फॅमिली बिझनस कसो. आनी तुमी आतां हे मटेरियल यूज केला ते सगळे इको फ्रेंडली आसा, म्हणजे खंयच प्लास्टीक अशें ना? ना. पेपर आनी हे म्हाका एक सांग, आतां मोगरा फाती केल्या ती केच्या पासून? सोलार उडतो ह्यो आसा न्ही कर्नाटका ते नॉर्थ कन्नडा जाता, नॉर्थ केनरा. ओके. थंय न्हंयीत जाता, उदकांत तळेत जाता. सो ताजे मागीर तुमी ते साल काडून ते साली काडटा आनी तेजे पेपर अशी करतात आमी. पेपर करून मागीर मोगरा करता ते घेता ते. सो सोशल मिडियाचेर पब्लिसिटी जावन कितें रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा? लोक कॉल करता आनी आमचे कडेन ते घेतात. कोरियर करून आमी धाडूंक. खंय खंय तुजे प्रोडक्ट वयता गोंय सोडून? मुंबय वता, कर्नाटका वता, सगळे. सो आमच्या बरोबर आमची आशिल्ली स्वामिनी अपेक्षा चितारी. तिने एक बरो मेसेज दिला. तिची फॅमिली, तिची माय, तिची जाव तिका बिझनसान हेल्प करता. गेली कितलीशींच वर्सां जाली तो बिझनस करता आनी तिने एक बरी मेसेज दिल्या. ती म्हणल्यार फॅशन ट्रेंडा प्रमाणे आपलो पारंपारीक जो तेंचो धंदो आसा तातूंत तांच्यांनी वेरिएशन हाडला. विथ ओंकार फळारी, दिस इज अपर्णा बडिगर फॉर प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.